नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयान चोरया मीन हाडपी ट्रक जप्त करून 15 जाली तरी तपास थंड। फक्त ड्रायव्हर आणि ट्रक वाल्याक अटक। नाईक माइन्स आंबे मेटॅलिक्साचेर ना कारवाय, तपासाचेर दुबाव। गोय पुलीस सागर कवचान फेल। विधान भवनाचे मंत्र्यांचे कार पार्किंगांक नौदळ शिपायान पावयलो नकली बॉम्ब। पुलिसांक लागलो ना पत्तो। मडगांवां धरले नकली पिस्तूल आणि बॉम्ब। गोंयासारख्या राज्यान 2 विमानतळांक जागो नाशिल्ल्यान मातांनी मोपाक करतालो विरोध। गोंयाक 2 विमानतळ परवडना। नौदळाक दाबोळेच्यान हालयात, मंत्री एलिनान उक्तायले स्पष्ट मत। टीसीपीन बांदकामाक दिल्ले मान्यतायेक ग्रामसभा कायद्यान हरकत घेवंक शकना। ग्रामसभांक शिफारशीचो अधिकार। शिफारशी मानपाक पंचायती बांदिल नात। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे वक्तव्य। भुरग्यांक किते दाखोवप किते ना पालकांचे हातान। हालीची पदा पळोवपासारखी आसनात। आशा भोसलेचो गोयचे मिडिया कडेन संवाद। आयतारा आशा भोसलेची कला अकादमीन मैफल। आणि गोयच्या बास्केटबॉलाक लागिल्ली पनवत अजून सुटना। बास्केटबॉलाचे गजालींनी खेळा मंत्र्यान लक्ष घालचे म्हूण रोहन खंवटेचो आग्रो। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान बेकायदा मीन हाडपी ट्रक जप्त करून 15 दीस जाले तरी पुलिसांनी व्हडलेशे कांयच करूंक ना। फक्त ड्रायव्हर आणि ट्रकाच्या धन्याक अटक केल्या। चोरया मीन हाडपी नाईक माइन्स एन ओर इंडिया कंपनी आणि आंबे मेटॅलिक्साच्या कोणाकूच पुलिसांनी हात लावंक ना। खण खात्यान आंबे मेटॅलिक्साचेर घाल्ले धाडीविशीं दुबाव आसा। पळयात रिपोर्ट। मिनाची येरादारी करपाक सुप्रीम कोर्टान बंदी घातिल्ली आसतनाय वाळपय वाठारांत मिनाची येरादारी करपी एक ट्रक सुमार 15 दिसां फाटीं वाळपय पुलिसांनी जप्त केल्लो। पिसुल्लेच्या आंबे मेटॅलिक्स ह्या कंपनीक तो मीन व्हरतालो। खण खात्यान विनवणी केल्ल्यान वाळपय पुलिसांनी मिनाची येरादारी करपी ट्रक धनी अंबे मेटॅलिक्स आणि हेरा आड एफआयआर नोंद करून ट्रक ड्रायव्हर सुरेश नाईक आणि ट्रक धनी गजानन कुरीक अटक केल्या। आनंद नाईक, शशिकला नाईक आणि अनिल नाईक हे 3 जाण नाईक माइन्साचे पार्टनर आसात। मात पुलिशेन तांकां हात लावंक ना। नाईक घराण्याचे राजकीय फुडाऱ्या लागींचे संबंध आसात अशें समजता। खण खात्याचे अधिकारी आणि वाळपय पुलिसांनी अंबे मेटॅलिक्साचेर धाड घालून तपास केलो। फॅक्टरीन जाल्ल्या अपघाताक लागून फॅक्टरी बंद आशिल्ल्याचे ह्या वेळार दिसून आयले। हे मीन अंबे मेटॅलिक्सान कित्याक व्हरताले हे कळूंक ना। आता मेरेन ह्या चौकशेंतल्यान कांय प्रस्न उप्रासल्यात। ट्रक धनी आणि ड्रायव्हराकूच कित्याक अटक केल्या? नाईक माइन्स आणि अंबे मेटॅलिक्साचेर कारवाय कित्याक जावंक ना? फोंडेचो आमदार लव मामलेदारान विधानसभेन हो प्रस्न विचारिल्लो। ह्या प्रकरणान घुसपल्ल्या लोकांचेर खर कारवाय करपाचे उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ले। मात अजून कारवाय जाल्ल्याचे दिसना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। गोय पुलीस सागर कवचान फेल गेले। मंत्रालयाचे मिनिस्टेरियल कार पार्किंगांक शुक्रारा सकाळी नकली बॉम्ब पावलो। सुरक्षा अधिकाऱ्यांक पत्तो लागलो ना। नौदळाचो शिपाय कंपाऊंडा वेल्यान मंत्र्याच्यो गाडयो दवरपाचे सुवातेर बॉम्ब दवरून आयलो। पुलीस मुखेल गेटी सांबाळूंकूच उरले। त्या नौदळ शिपायानूच पुलिसांक उपरांत बॉम्ब दाखयलो। हे पळयतकच एकच प्रस्न उप्रासता। असली आकांताची परिस्थिती आयल्यार खरेच गोय सुरक्षीत आसा? बिरेस्तार सावन गोंयान सागर कवच मोहीम चालू आसा। मुखेल रस्त्यांचेर सगळ्याक कडक पुलीस बंदोबस्त आणि नाकाबंदी चलता। विधानसभेन भितर येवपी लोकांक सारखे तपासून भितर सोडटात। मात शुक्रारा गोयचे पुलिशेन आपलीच लज काडली। ते फकत गेटीचेर लोकांक तपासपाक उरले। दुसरे वटेन नौदळाच्या एका शिपायान फाटल्या कंपाऊंडांतल्यान भितर येवन मंत्र्याच्यो गाडयो पार्क करपाचे जाग्यार नकली बॉम्ब दवरलो।
हेच गाडये पोंदा तो नकली बॉम्ब दवरला. पळयात. ही गाडी पयली भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार वापरतालो. तो शिपाय दुसऱ्या गाडये पोंदा बॉम्ब दवरपाक वतना पुलिसान ताका धरलो. त्या उपरांत बॉम्ब स्क्वॉडान येवन तो नकली बॉम्ब तपासलो आनी भायर काडलो. weakness खंय आहा तो पळयता. whether they can come, whether there are security labs. तो सिक्युरिटी लॅब्स असले पण काय Security म्हणजे ते फाटकून आले, डोंगरावले आले. They have not come to any. गेटींतल्यान खंयच्यान एंट्री मारना. इतले मजगती मडगांव रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जाणांक नकली पिस्तूल आनी बॉम्ब सकट धरले. नौदळाचो एक आनी IRBचो एक शिपाय एक बॅग घेवन मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर स्टेशन मास्तराच्या कॅबिनान भितर सरपाक सोदताले. रेल्वे पुलिसांक दुबाव आयिल्ल्यान तांकां आडयले आनी तांकां तपासले. तांच्या बॅगान एक नकली पिस्तूल आनी एक वयल्यान बॉम्ब म्हूण बरयल्ले बॉक्स सांपडले. त्या उपरांत बॉम्ब स्क्वॉडान येवन तो नकली बॉम्ब तपासलो आनी भायर काडलो. सागर कवच मोहिमे खातीर मडगांवच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेन वचपाचे 3 वाटांतल्यो 2 वाटो बंद केल्ल्यो. त्या खातीर लोकांक मात बरेच त्रास जाले. थंय बायला पुलीस नाशिल्ल्यान बायलांक तपाशी नासतनाच भितर सोडटाले. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी मडगांवच्यान समीर भट. गोंयासारख्या ल्हान राज्यात 2 विमानतळाक जागो नाशिल्ल्यान सर्गेस्त मातानी साल्ढाणा मोपा विमानतळाक विरोध करतालो. ही गजाल मातानीची घरकान्न पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढानान स्पश्ट केल्या. गोंयाक 2 विमानतळ परवडनात अशें एलिना म्हणटा. दाबोळी हो नागरी विमानतळ आशिल्ल्यान नौदळाक थंयच्यान हालोवपा खातीर सरकारान वावुरचें अशें तिणें मागलां. गोंय हें सामकें ल्हान राज्य आशिल्ल्यान गोंयांत 2 विमानतळ कोता येनात अशें सर्गेस्त मातानीक दिसतालें अशें तांची घरकान्न एलिना म्हणटा. Matani did not support MOPA because he believed that the state of Goa is too small to contain 2 airports, and he was focused on the Daboli airport because he firmly believed that Daboli airport is a civilian airport which is in the hands of the Navy illegally, and to prove this he had collected ample evidence by way of gazette notifications right from the time the government of that time acquired land for the construction of the airport and subsequent notifications as the airport was being constructed. And more importantly, there is a very what should I say, important document that tells us very definitely that even the defense itself was convinced and was aware of the fact that Daboli is a civilian airport. दाबोळी विमानतळ हो नागरी विमानतळ आसलो हे सिद्ध करपी कागदां आसात. भारतीय लष्करानूय ही गजाल मान्य केल्या अशें एलिना साल्ढाना म्हणटा. We firmly believe that we will get our airport back, and I also have faith in the government, our government, that it will see to it that the Daboli airport is reverted back to the civilian authority. गोंयाक मोपाची गरज आसा ही गजाल सर्गेस्त मातानीन आपणा लागीं उलयतना मान्य केल्ली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हालींच विधानसभेन सांगिल्लें. मातानी आनी CMA मदीं कितें उलोवणी जाल्ली हें आपणाक खबर ना अशें एलिनान सांगलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.